गोंयांत जो एकवट आहा सगळे धर्मा मदेतात हेचेर फूट घालपा खातीर कांय लोकांक फुडें काडलेले आसा तितून हो वेलिंगकर आनी वेलिंगकर असो स्टेटमेंट दिवपाक ह्या एजीर ते इतली वर्सां ताणें दिवंकूच ना तो तर RSS हेड आसलो गोंयचो तेन्ना ताणें दिवंक ना आतां ऑल ऑफ अ सडन जेन्ना आमचे गोंयांत एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आफ्टर 10 years जावपाचें आहा फुडल्या म्हयन्यान तेन्ना तो एक म्हयनो पयलीं हो स्टेटमेंट करता आनी सगळ्या लोकांक घुसमट घालपाचो प्रयत्न आनी तितून आजून पासून ताका अरेस्ट करूंक ना ज्या दिसा स्टेटमेंट केला सगळे हिंगाच वेरियस ऑर्डर्स आर देर ऑफ सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आहा हायकोर्टाचें जजमेंट आहा सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आहा असले जेन्ना केसी जाता वॉट द पुलीस शूड डू सो हितून म्हाका दिसता की पुलिसांनी इमिडिएट एक्ट करूंक ना आनी त्या खातीर लोक सगळे पुलीस स्टेशनांनी कॅन्डल मार्च करून येता त्या खातीर आयज आमचे कलांगूट कांदोलीचे भाव तितून आमचे आरपोरा नागवा इवन कोर्रीचे लोक हिंगा येयल्ले म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येयले थोडे सालिगांवचे लोक येयले पावस येयलो म्हणून थोडे लोक फाटसून रिजावन परत गेले हांव म्हणटा की जो लोक गोंयांत रावता आमचो जो मेजॉरिटी हिंदू आनी आमी क्रिस्तांव इतली वर्सां जालीं आमी एकवटान रावता आतां ही घुसमट कित्याक आमचे भितर डिवायड करपाचो प्रयत्न चालू हे लोकांनी स्वतमान पयलें घेवपाक जाय they will send so many messages, different types of messages are circulating, different types of big scripts are being circulated. ते कितें बरयता आनी सर्क्युलेट करता हें लोकांनी म्हाका दिसता चिंतपाची गरज आहा की आमचे भितर फूट घालपाचो प्रयत्न चालू आनी हें खंय तरी बंद जावपाक जाय हें कोण बंद करतलो आमी आमचो एकवट एक आसपाक जाय आमी सगळे एक आसपाक जाय आमी सकाळीं उठले काय शेजारी आमी पळयता ते आमचे हिंदू भाव आहा थोडे क्रिस्तांव हिंदू क्रिस्तांवांक पळयता क्रिस्तांव हिंदू पळयता आयज हो जो एक चालू आहा आख्खे गोंयांत आनी सोशल मिडियाचेर जी मॅसेजीस सर्क्युलेट जाता हे खाली डिवायड करपाचे मॅसेज हे खंय तरी आमी बली पडपाक जायना आनी दीस इज अ बिगर षडयंत्र म्हणटात ताका हें सगळें षडयंत्र चालू आहा आनी हेचे फाटल्यान कोण तरी आहा हें बेश्टें जायना. Is it to divert attention from the land sales? 100%. It is all. See today, what the people of Goa are talking. आयज आख्खे गोंयचे लोक कितें उलयता सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलयता फाटल्या दिसांनी कितें उलयताले एक वीक पयलो कोण तरी ते भुटानीची केस जुवारीचें कन्वर्शन सनात करून मेकळे जाले अशें म्हाका कळोन येयला आय वील ऑल्सो रायट लेटर टू सावथ गोवा कलेक्टर ती शूड गिव अस अ कॉपी ऑफ इट जो इशू आसलो गोंयची लँड आमची कोमनीदादीची लँड बारीक नदी कितली लँड ती पळया तुमी रिकॉर्ड काडून पळया जुवारीक दिल्ली ती जुवारीन काडली आनी इकली भायल्या भायर तशी इकूंक जाता काय कोमनीदादी लँड जो तर तुका उमके फॉर अ पर्पज दिल्या पर्पज इज द इंडस्ट्री सो इंडस्ट्रीन आमचो गोंयचो लोक खंय तरी जॉबाक लागतले गोंयचे भायले थोडे येयले ते कामदार जॉबाक लागतले त्या खातीर पर्पजाक दिल्ली ती इंडस्ट्रीची लँड आयज प्लॉट जाता 150 मिटराचे प्लॉट कोणाक खंय लोवर इन्कम ग्रूप आनी रेट कितें रेट तेजी 1.5 लाख रुपया पर स्क्वेअर फीट सो आतां तुमी चिंता हें सगळें डायवर्ट करपा खातीर हें सगळें आनी गोंयकारांनी स्मार्ट जावपाची गरज आहा आनी स्पेशली आमचे दोनूय कम्युनिटी जे हिंदू कम्युनिटी आनी क्रिश्चियन कम्युनिटी आहा ही इतली वर्सां जालीं एकवटान रावल्या हो एकवट आमी तोडपाक जायना हे आमचे जे टुगेदरनेस आहा आमी जे फेस्टिवलाक वयता गणेश चतुर्थीक वयता आनी आमचे क्रिसमसाक सगळे हिंदू भाव आमच्या घरांनी येता आमी वांगडा जेयता सगळा बसून जेयता ते आमचे हितून येता फेस्टिवलाक येता सगळे फेस्तांक ते आमच्या वांगडा आहा आमी तेंच्या फेस्तांक आहा हितून घुसपट घालपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी हे जे सगळें चालू आहा हे हांवें आतां तुमकां सांगला पळय एक एग्जाम्पल इज जुवारी लँडाचो विशय थिंगाच उरलो कोणूच उलयना
ऑपोजिशनूय उलयना, रुलींगूय उलयना, जे एक्टिविस्ट आहले ते उलयना, सगळे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे उलयता. आमी हा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे भक्त, तेजे ब्लेसिंग घेवन आमी सगळे वयता. आतां तुम्ही मिडियान हे फुडें व्हरपाची गरज आहा. मिडियान इसारा न्हू, तुम्ही मिडिया इसारा, हे काम तुमचें. I am not blaming anyone. See, these people have to understand what is going on. सो इतले दीस जाले All of a sudden the attention is diverted. Attention from here is gone to here. So the entire people of Goa are talking on one subject. The real subjects have remained. सांगला आता की पुलिसान त्याच टायमार एक केल्ले जाल्यार ही परिस्थिती जावची नासली. ही परिस्थिती जाल्ली म्हणजे आता कित्याक जाल्यार ती सगळ्या लोकांनी सन्मान घेवपाची गरज आहा. एक टायमार आनी हेजेर उलोवप ना. आमी सांगले तुका की लोकांनी एकवट दवरपाची गरज आहा. लोकांनी जे आदीसून आमी जो आमचे भावपण आहा ते कंटिन्यू करपाची गरज आहा. हितून कसलोच भेदभाव करपाची गरज ना. फुडल्या म्हयन्यात जो एक्सपोजिशन आसतलें, ह्या एक्सपोजिशनाक सगळे धर्माचे लोक थिंगा वयतले. सगळे धर्माचे लोक वयतले ब्लेसिंग घेवपाक सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर. तितून कोणूच म्हणचो ना आपूण हिंदू, आपूण मुस्लीम, आपूण सीख, आपूण क्रिस्तांव, सगळे लोक आहा. आनी काल पासून हो फाल्यां पासून तुमी वयशात मिनिमम 4-5 हजार लोक थिंगासर ब्लेसिंग घेता. हो आमचो इंडियन लोक ते वचून बाव डावन करता, किस घेता, उमाव घेता, दिमी घालता, वाती लायता. हेका म्हणटा भावाड. आनी जेन्ना आमी म्हणटा भावाड तेन्ना थोडे लोक विसारल्या की भावाड कितें पळय, दे आर ट्रायंग टू कम्युनली डिवायड.